जेसू ख्रिस्त ते मोगाळ भावा भयणीनो, आमी सर्वांनी गौतम बुद्धाचे नाव ऐकला आणि बुद्धाचे एक चिंतप अशें आसा. आमी कितें चिंताव त्या प्रमाणे आमची जिणी रुपीत जाता. आमी कितें चिंताव त्या प्रमाणे आमची जिणी रुपीत जाता. आमचे चिंतप आमची जिणी बदलिता आनी बरें वा वायट करूंक आमकां प्रेरण दिता म्हणल्यार जायते दाखले चरित्रेंत आसात. सांत इग्नेशियस लोयोला ह्या सांता विशयंत आमी सगळ्यांनी आयकलां. एक नावार्थीक सोजेर तो आनी एक नावार्थीक सोजेर जाय जे म्हणून वा ह्या क्षेत्रांत आपणे नांव सोडी जाय म्हणून ताचें एक चिंतप आसलें आनी त्या खातीर तो झुजूनच गेलो. झुजता आसतना घायेलो आनी घायेल्ल्या इग्नेशियस लोयोलाक आस्पत्रेक हाडलो आनी थंयसर ताणें साहित्या सांतांची जिणी वाचूंक सुरू केली. आनी ही जिणी वाचूंक सुरू करता आसतना ताचें चिंतप बदलालें. संवसारी चिंतपातय संवसारी संगतीतय ताचें आसलें तें चिंतप दैवीक संगतीतय बदलालें आनी ताच्या मतीक आयलें इतलेंच, जर साहित्यांक सांत जावंक साध्य जाल्यार म्हाका कित्याक जायना. हें चिंतप ताच्या मतीक आयिल्लें मात्र न्ही, ताची जिणी परिवर्तन करता आनी आपणें एक सांत जाय म्हणल्यार चिंतपांत तो वावर करता आनी निमाणें तो व्हडलो एक सांत जाता. आनी एक निदर्शन पळोवचें जाल्यार हिटलर आमकां ताची नांव आयकून कळीत आसा. ताच्या मतींत एक चिंतप आसलें, आमची कुळी श्रेस्त आनी उरल्ल्यांनी ह्या संवसारांत जियोंक नजो. आनी तसलें एक चिंतप खान घेवन ताणें झूज मांडलें आनी जायत्या सुदैवांक ताणें जिवेश मारले. सगळो संवसारच नाश करूंक ताणें प्रयत्न केले आनी दुसऱ्या महाझुजाक कारण जालो. जायते देसवाट ह्या एका मनशाच्या चिंतपाद्वारे जालें म्हणलें चरित्र आमकां सांगता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमचें चिंतप कितें तशें आमची जिणी मुखार वयता आनी आमची जिणी कशी आसा ताच्या फाटल्यान एक चिंतप आमच्या मतींत धांवता म्हणल्यार हे दोन दाखले आमकां आयच्या दिसा उसवाड दितात. आयचो वांजेल के दिशेन दोन चिंतपां आमचे मुखार दवरतात. एक देवाचें चिंतप आनी एक मनशांचें चिंतप. जेजू पेद्रूक म्हणटा, म्हजे सरसिलो पयसर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मागार मनीस चिंता तशें चिंताय. ह्या एका चिंतपांत दोन संगती थंयसर आटापून आसात. देवाचें चिंतप आनी मनशांचें चिंतप. आनी मनशाचें चिंतप जायते फावटी देवाच्या येवजनाक एक अडखळ म्हणलें जेजू ह्या उतरां मुखांतर स्पश्ट करता. तर मग भाव भयणीनो, देवाचें चिंतप कितें? देवाचें चिंतप खंयच्यान आटापून आसा ह्या सवालाक जाप आमी सोदता जाल्यार जायते संगती आमकां झळकतात आनी देवाचें चिंतप खंयच्यान आटापून आसा म्हणलें आमी समजून घेवयेत. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार देवान सोबीत संवसार रचलो आनी तो सोबीत संवसार रचून मनशांक ताणें दिलो आनी मनशांची जिणी सोबीत जाय संतोशाची जाय म्हणलें चिंतप देवाचें जावन आसलेलें आनी त्या सोबीत भुमी वायकुटांत मनशाक ताणें दवरलें. मनशांनी सोबीत जिणी जियेसय म्हणलें देवाचें चिंतप. मुखारसून आमी पळयलें जाल्यार ह्या भुमी वायकुटांत सकड बऱ्याक पडच्यो संगती देवान रचल्यो. कितेंच देवान वायट रचूंक ना. हर एक संगत मनशाच्या बऱ्याक पडतेच आसली आनी मनशान त्यो संगती बऱ्या संगतीक वापरचे खातीर जाणवाय दिवन तांकां ताणें थंयसर दवरलें. तशें म्हळ्यार
मनशांनी बरें जायचें हर एक संगत बऱ्याक ताणें वापरीचें म्हणलें तें देवाचें चिंतप. मुखार सून आमी पळयलें जाल्यार त्याच ग्रंथांत आमी वाचता वाडा आनी सडा संवसार बरा. मनशान वाडा जाय सडा जाय बरें जायचें आनी ह्या संवसारार सगळ्यांनी एकामेका सांगाता जियेचें हें देवाचें चिंतप. मुखार सून आमी पळयलें जाल्यार मोइसेक सिनाय पर्वतार 10 उपादेश देव दिता आनी त्या 10 उपादेशांत देवाचें सगळें चिंतप आटापून आसा. पयली 3 उपादेश देवाची महिमा, देवाचें पवित्रपण, देवाक कित्याक अरदान करीचें म्हणून आमकां सांगता जाल्यार उरले 7 उपादेश मनशांनी आपली जिणी कशें जियेचें आनी त्या प्रमाणे जियेलें जाल्यार आमी बरीं जाता पवित्र जाता म्हणलें चिंतप ह्या 10 उपादेशांत आटापून आसा. हें जावन आसा देवाचें चिंतप. आनी सगळी पोरनो सल्लो आमी वाचलो जाल्यार निमाणे इस्रायल परचेक देवान दूद आनी मोव वाळटा त्या गांवांत व्हरून पावोवंक येवजन केलें. देवाचें चिंतप इतलें जावन आसलें इस्रायल परचेन बऱ्या रितीन जियेचें आनी त्या गांवांत समृद्धी आसा आनी त्या गांवांतली समृद्धी भोगून देवाक अराधन करीचें, देवाची महिमा ताणें समजून घेवचें हें जावन आसा देवाचें चिंतप पोरण्या सल्ल्यांत आमकां आयकोंक मेळचें. मुखार सून आमी नवो सल्लो वाचलो जाल्यार थंयसर जेसूचें जायतें चिंतप आसा. आनी चिंतप देवाचें चिंतप कितें म्हणल्यार आमकां दाखयता. जेसू म्हणटा मोखरा, मोखरचें एक देवाचें चिंतप. जेजू म्हणटा बक्षिया, बक्षूंचें देवाचें चिंतप. जेजू म्हणटा दिया आनी तुमकां दितले, बरोवन वम तुमच्या मापार दितले हें देवाचें चिंतप. मोग सांगता जियोंक आमकां कुमो करता आनी एकामेका कुमो करूंक, एकामेका सेवा करूंक, एकामेका खालतेपण सोडूंक जेसू जायते पटी आमकां सांगता. देखून सांगाता मेळून मागा म्हणून जेसू म्हणटा, सांगाता म्हणून एकामेका कुमो करा म्हणून जेसू म्हणटा, एकामेकाची सेवा करीची म्हणून निमाण्या जेवणार जेसून सांगला. कुर्सा मुखांतर खालतो सरलो जेसू आमकां खालते जावंक आपयता. देखून म्हाका भाव भयणीनो हें सगळें देवाचें चिंतप आटापता. देवाच्या चिंतपांत इतलेंच आसा मनशांक बचाव करूंक, मनशांक बरें करूंक, मनशान सर्गाक पावोवंक हे सगळ्यो संगती देवाच्या चिंतपांत आटापून आसात. देखून म्हाका भाव भयणीनो आयचो वांजेल आमी नियाळ करता आसतना देवाचें चिंतप कसलें. देवाचें चिंतप सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा आनी दिसपडट्या तें आमी आयकता आनी तें दिसपडट्या आमी नियाळता तेंच देवाचें चिंतप. हाका तद्विरुद्ध जावन मनशाचें चिंतप आयच्या वांजेलांत आमकां सांगलां. तर मनशाचें चिंतप कसलें. सगळ्यांचें चिंतप तशें आसा म्हणून न्हय, पण मनशा परी आमी चिंतता आसतना ह्यो संगती आमच्या जिणयेंत घडटात. खस आमकां नाकात सुलापयेची वाट जायचें हर एकल्याच्या मतींत हें चिंतप आसा. तें मनशाचें चिंतप. जबाबदारी चड नाका पण आमकां जायतो प्रतिफळ जायचें हें मनशाचें चिंतप. खुर्साची वाट आमकां नाका पूण खंडीत जावन आमकां जैत जाय ही आनी एक मनशाचें चिंतप. वेगी आमकां मेळा जाय, वेगी आमी ग्रेस जायचें, त्या देखून आड वाट जाल्यारय तोंदरे ना हें मनशाचें चिंतप. देवाचें चिंतप जाय, देवाचें चिंतप जाय. म्हाका मात्र जायचें, म्हाका मेळा जाय, हांव गरजें वंद दुसऱ्यांक कोणपणी दितले हें मनशाचें चिंतप. दांताक दांत, दोळ्याक दोळो हें जायते पटी आमी आयकलां. जायते पटी जायत्याच्या जिणयेंत घडटा. फारीकपणाचें चिंतना, एक मार दिल्यार 2 मार हांवें फाटीं दिसय हें सगळें मनशाचें चिंतप. मोगाळ भाव भयणीनो, तर मनशाच्या चिंतपाक आनी देवाच्या चिंतपाक जायतो तफावत आसा, जायतो तफावत आसा. तर मनशांक देवाचें चिंतूंक साध्य आसा की खंडीत जावन साध्य आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार मनशाक देवान आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला. मनशाक जाणवाय दिल्या,
मनशाक देवाचे ते हजरपण दिला आनी त्या देखून मनशान कंटीस जावन देवा बरी चिंतयेत आनी चरित्रेन जायतीं जाणां आमचे मुखार गेल्ली आमच्या संगताची येवची देवा बरी चिंतून बरी चिणीची येवची सांसली जायती व्यक्ती आसात तशें म्हळ्यार देवाचें चिंतप मनशान चिंतूंक जायना म्हणून न्हय कार्यगत करूंक जायना म्हणून न्हय कंटीस जावन जाता देखून आयच्या दिसा देवाचें चिंतप आमचें कण कान घेवन त्या प्रमाणे जियोंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो मनशाचें चिंतप देवाच्या चिंतपाक एक अडखळ कित्याक हांगासर आमी मनशाचें चिंतप सांगलें तें संवसारी दृश्टीचें चिंतप आनी हे कंटीस जावन देवाच्या चिंतपाक आड वेता म्हणून आयचो वांजेल आमकां सांगता जेजून पेद्रूक सांगल्या त्या उतरांत ही आमकां समजता तो म्हज्या वाटेक अडखळतलो एक फातर देखून केदाळा आमी ह्या संवसारी चिंतपा बरी आमचें चिंतप मानून हाडटा त्या दाळा कंटीस जावन आमी देवाच्या योजनाक एक अडखळ घालता आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत एक देवाचें योजन आसा आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत एक योजन दिवन धाडला आनी तें योजन कार्यगत करचें जाल्यार देवा बरी आमी चिंती जाय केदाळ आमी मनशां बरी चिंता त्या दाळा देवाच्या योजनाक आमी अडखळ घालता देखून मोगाळ भाव भयणीनो मनशाचें चिंतप खोरीच स्विकार करूंक एक अडखळ देखून आयच्या वांजेलांत जिसून आमकां सांगला कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कशें आसा ताणें खोरीस बुकोवन घेसय आनी म्हज्या फाटल्यान येसय तें देवाचें चिंतप तें पंतावनाचें कश्टांचें पूण ती देवाची वाट देखून मोगाळ भाव भयणीनो प्रामाणीकपणाची वाट धरूंक देवाचें चिंतप भोव गरजेचें आनी ह्या प्रामाणीकपणाच्या चिंतपाक जायत्यो संगती आमकां अडखळ घालतात ह्या संगतींतावन भायर येवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो सप्टेंबर म्हयनो आमच्या दिएसेजेंत ड्रग्सा विशयंत एक जागृती उठोवचो म्हयनो म्हणून येदोळूच डिक्लेअर केला वा येदोळूच प्रसारला देखून ह्या विशयंत आमी इल्लेशें जागृत जावचें बरें ड्रग्स दिवचें कोणें कित्या खातीर हें चिंतप आमी पळयलें जाल्यार कोणाचोगी जीव देसवाट करून कोणाकी लाभ जावचे खातीर ह्यो संगती आमच्या समाजींत आसात ड्रग्स म्हणलें एक चिंतप आनी तो एक झूज मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे येता मनशाचें जिवीत देसवाड करता आनी जायतीं कुटुंबां ह्या मुखांतर नाश जातात देखून मोगाळ भाव भयणीनो ह्या विशयंत चिंता आसतना आमचे भवारी ह्या विशयेन जागृती भोव गरजेची जावंक आमच्या कुटुंबांत जावंक आमच्या भवारी ह्या संगतीक आमी बली जायनासतना आमच्या भुरग्यांनी प्रत्येक रितीन बली जायनासतना आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी हे दिशेन आमी वावर करूंक आसा देसवाड करचें नाश करचें मनशाचें चिंतप आनी तें वायट चिंतप जाता आसतना तें देवसाराचें चिंतप जाता देखून आयच्या दिसा आमी परत जेसू लागीं आमी मागया आमचें चिंतप सारकें करचे खातीर देखून मनशाचें चिंतप भोव गरजेचें कितेंय आमच्या जिणयेंत आमी साधन करयेत हें आमच्या चिंतपाचेर अवलंबून आसा आमी कितें चिंताव त्या परी जाता म्हणलें आमकां तें कळीत आसा सकाळीं उठून जर तर एक बरें चिंतप आमी मोतींत आटयलें जाल्यार तो दीस बरो जाता सकाळीं उठून एक नकारात्मक चिंतप आसा जाल्यार तो दीस कस्तांचो जाता बेसाराचो जाता ते देखून पॉझिटीव थिंकींग आमी म्हणटा ताका एक सकत आसा आनी तें आमच्या मतींत आसल्यार जायतें बरेंपण करूंक आमकां साध्य आसा पॉझिटीव थिंकींग म्हळ्यार देवाचें चिंतप असलें चिंतप दिसपड तें आमच्या मतींत हाडूं आनी त्या प्रमाणे जियोंक तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हणून एक घडी भर मौनपणी आमी मागया